गुन्यांव पुसून उडोय काकलूत सारा देवा काकलूत करून दाखोय बोकोन वाड्या देवा गुन्यांव पुसून उडोय पातकाचे खोदून म्हाका नितोळटून कोर रेबांतलो काड म्हाका निर्मूळ करून दवर काकलूत सारा देवा काकलूत करून दाखोय बोकोन वाड्या देवा गुन्यांव पुसून उडोय मोजो गुन्यांव कोरोत आयज हांव ओळखून घेता सोदांच मोचे पातोक मोचे मुखार देवता काकलूत सारा देवा काकलूत करून दाखोय बोकोन वाड्या देवा गुन्यांव पुसून उडोय काकलूत सारा देवा नव्यान तुझ्या पांयाशी आयज येवंक तुवें आमकां सोयेक दिलाय हे सांजे भोव पवित्र साक्रामेंतान आसलेल्या जेजूक आनीक एक फावटी भेटूंक तुवें आमकां हाडल्या तुका दिनवास आर्गां महिमा तुजी स्तुती गावून ह्या वेळार आमी ह्या जाग्यार तुझ्या पांयाशी येवंक तुवें आमकां फावो केलाय सगल्या काळजान सगल्या मनान सगल्या बळान आनी सगले सोबतेन तुका परनिपाट नमस्कार करूंक आमचें काळीज नितोळ निर्मळ उक्तें कर खरो जिवो जेजू काकलूतसार देव आमच्या काळुकी जिविताचेर उजवाड घालतलो देव ह्या वेळार भोव पवित्र साक्रामेंतान आमचे मुखार हाजीर जाला सगल्या काळजान सगल्या मनान सगल्या बळान आनी सोबतेन ह्या काकलूतसार देवाक आमची मान खोल बगावन आमी नमस्कार करूया. We bow in adoration to our Lord, our God, the merciful Savior. आमची मान बगावन सगळी आमी आमच्या सोम्याक नमस्कार करूया.
I am the light of the world. हांव संवसाराचो उजवाड. काळोखान आसलेल्यांक जेजू खरो उजवाड. ह्या उजवाडाची आमी येवंक आमकां फावो केल्या. ताका बोजुया. तो एकलोच आमचो खरो आनी जिवो देव. आमच्या काळोखी जिवितान तो उजवाड घालता. आमच्या काळोखी जिवितांतलें जायतें लिपून आसा, सांडलां, तें ह्या वेळार जेजूच्या पांयाशी हाडुया. आमी सांडल्या दोनया, आमी वाट चुकल्या. तुजी वाट, तुजो उजवाड आमचे वाटेर आमकां जाय. आमचो सोमी, आमचो गवळी, आमकां उजवाड, आमचे काळोखी जिवीत ताच्या पांयाशी दवरून ताका नमस्कार करुया, ताका बसूया. तू हे स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. जहाँ दिव्य सत की छाया, वहाँ मुझे तू लिए चला.
स्वामी तुझर निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तुझर निगाह है मुझ पे तेरी सदा। स्वामी तुझर निगाह है मुझ पे तेरी सदा। है स्वामी तुझर निगाह है मुझ पे तेरी सदा। हांव संवसाराचो उजवाड. I am the light of the world. हो पळे हो संवसाराचो उजवाड तुझ्या दोळ्या मुखार आसा. भोव पवित्र संस्कारान तुका उजवाड दिवंक हाजीर जाला. उजवाड काळोख नपयत करता. उजवाड आमकां वाट दाखयता. उजवाड आमकां नवो नेट दिता. उजवाड खुशालकाय हाडटा. वच तो उजवाड ह्या वेळार आमच्या काळोखी जिवितान फाकारूंक सोदता. इल्लोसो वेळ ओगीच राव. तुजी नदर भोव पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूचेर दवर. तुज्या खासगी जिवितान जो काळोख आसा तो ताच्या पांयाशी हाड. तुज्या घोराब्यान जो काळोख आयज आयला तो ह्या जेजूच्या पांयाशी हाड. तुज्या समाजान जियेताय ह्या समाजान पडलेलो काळोख जेजूच्या पांयाशी हाड. हो उजवाड आमकां जण एकल्याक ह्या वेळार एक नवी दिशा हाडून दी. दुनिया तुझ्या पांयाशी आमी आयज हाडटा. काळोख पातकाचो तुझ्या पांयाशी आमी हाडटा. दुनिया काळोख आमच्या वायट करण्याचो तुझ्या पांयाशी आमी हाडटा. दुनिया काळोख फटिंगपणाचो तुझ्या पांयाशी आमी हाडटा. दुनिया काळोख दादागिरीचो तुझ्या पांयाशी आमी हाडटा. दुनिया काळोख निसणटणाचो तुझ्या पांयाशी आमी हाडटा. दुनिया काळोख आशेचो तुझ्या पांयाशी आमी हाडटा. दुनिया सगळे तरेचो काळोख जंय आमचें जिवीत दुखी जाल्लें आसा, सांडलोलें आसा
वेगवेगळे तरेचो काळोख जो आमचे मुखार आसा तो ह्या वेळार आमी नियाळ करूंक आमकां आदार घेवया. ह्या वेळार आमच्या दोळ्या मुखार जो वेगवेगळो काळोख आसा तो व्हडल्यान आमी उचारुया, जेजूच्या पांयाशी तो हाडुया. जे कोणाक व्हडल्यान उचारून हो काळोख जेजूच्या पांयाशी हाडूंक जाय तांणी ह्या वेळार तें करचें. जी कोण ओगी रावून आयकतलीं तांणी हो काळोख आपल्या जिवितान आसा तो पळयोवचो. ह्या वेळार आमचें मन जेजू मुखार उक्तें करुया. काळोख, डार्कनेस, कसले तरेचो काळोख आमकां सतायता? वॉट टायप ऑफ डार्कनेस आर वी इन? मोगाला जेजू, म्हज्या जिवितान वो म्हज्या काळजान पातकाचो काळोख भोव कोटीन ह्या काळोखांतलो भायर सरूंक पूण जेजू तूं आमकां कुमसारा उदेशी ह्या काळोखांतली भायर सरोंक आमकां वाट दाखयता. कुमसार जावनय तीच पातकां परत म्हज्या जिवितान आपणावन त्याच काळोखान हांव पोत्तून बुडटा. त्याच काळोखान म्हजें जिवीत हांव सारता. त्याच काळोखान हांव परतून सांडटा. मागणें जावन आसा एकूच उपाय. मोगाला जेजू, ह्या पातकाच्या काळोखांतसान भायर सरून भोव चड हांवें मागण्याक वेट दिवंक आनी परतून कुमसार जावन हो काळोख म्हज्या जिवितांतलो आनी म्हज्या काळजांतलो काडूंक म्हाका कृपा दी. सौम्य जेजू, आयज हांव तुज्या पांयाशी आयला. म्हज्या सगळ्या जिवितांतलो काळोख हांव घेवन आसा ह्या काळखांत जियेता. तो तुजे मुखार उच्चारूंक, तुज्याच उजवाडान एक नवी दिशा घेवंक म्हज्या जिवितान. एक तरणाटी आमी कशी जायत्या काळोखांत बुडटा. एक खेरीतपणी काळोखांत आमी आसात थंय आळशेपणाचो काळोख. आमी आमच्या जिवितांत जायते फावटी आळशी जातात. कांयच करूंक आमकां नाका. इजी वे आउट सोदतात.
तशेंच तातूंतल्यान आमी जायत्या वायट रस्त्यार पावतात, तुजे सोशियली पयस पावतात. तूं आमकां जायते भाशेन आपलो उजवाड दाखोवंक सोदता, पूण आमी त्याच काळोखांत रावंक आमचें जिवीत बदलपाक प्रयत्न पासून करिनात. सोम्या जेजू, आयज आमी सगळीं तुजे फुड्यांत आयल्यात. तूंच उजवाड सोम्या ह्या संवसाराचो, आमच्या जिविताचो. तुज्याच उजवाडान आमकां आमचें जिवीत एक बऱ्या रस्त्यार व्हरूंक आमकां दिशा दाखय म्हण हांव तुजे लागीं मागतां. जेजू, तुज्या पांयाशी आमी आसां, तुज्या उजवाडाक आशेतां. काळोखाची गोडे इतली सुवय जाल्ली आसा, खरो उजवाड कितें हें आमी मनीस विसरूंक लागल्या. महामारीचो काळोख जो आख्खें वरसभर आमचेर पातळ्ळो, तातूंत साणून साणून उजवाडाची वाट पळयत पळयत आतां सवकाच काळोखूच उजवाड म्हूण आमी समजूंक पावल्या गाय. As we pass through this pandemic, the dark phase, are we inclined to believe that this itself is the light? खरो उजवाड आमचे मुखार आसा, खरो उजवाड आमकां दिल्लो आसा. तो पळोवंक, तो अणभवूंक दुनिया आमी आशिल्ल्या. वेगवेगळे तरेचो काळोख भोव करून मनीस आपली आशेन ह्या पृथ्वीचें निसंटन करीत आसा. आपल्या फायद्याक लागून काळोखाचे प्रकल्प हाडीत आसा. थोड्या वेळाचे दादूसपणाक लागून
सदां तोखपाचें आसा ताची वाट लायीत आसा. बो करून दुनिया ह्या वेळार तुज्या पांयाशी आमी दवरता हे काळोखी प्रकल्प जे आमच्या राज्याचेर हाडलेले आसा. कोळशाचो काळोख जो ल्हवू ल्हवू आमकां गमो नासतना, आमकां कळो नासतना एके भाशेन मोठ्या काळोखान आमकां घालूंक शकता. उद्योगपती जे आसात तांच्या कोरन्याचो काळोख जो ल्हवू ल्हवू आमी सुसेगाद आसतना आमचेर पातळत आसा. आमी आमचे दोळे उगडटा आनी समजता म्हणल्यार खरेंच हो काळोखूच उजवाड दिसूंक लागत गाय. ज्या मेरेन आमची नदर जेजू तुजेर आसा त्या मेरेन आमी फटोवची ना. पूण जरी तर आमची नदर फकत आमच्या फायद्याचेर, आमच्या घराचेर, आमच्या जिविताचेर आसा जाल्यार ल्हवू ल्हवू तें काळोखान बदलतलेंच. जिवीत जरी तर जाय तुजो खरी सुबार म्हजे फाटल्यान ये. जो कोण म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत आपलो जीव ओगडायता तो त्या सासणाच्या जिविताक सांबाळटलो. आनी जो कोण ह्या काळोखी वाटांनी आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो तें जिवीत सासणाच्या सासणाक ओगडायतलो. जेसू तुज्या उतराचेर नदर मारूंक आमचे दोळे उगड. आमच्या काळजान तुझें उतर उजवाड जावं दी. तुज्या उतराचेर नियाळून आमी काळोखाची वाट सोडून उजवाडान येवंक फावो कर. कित्याक तूंच खरो उजवाड. तुवेंच म्हणलांय सोम्या, हांव संवसाराचो उजवाड. I am the light of the world. तुजो उजवाड तुज्या उतरांतल्यान अणभवूंक ह्या वेळार आमची काळजां, आमची मनां उगड. I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Thou bearest record of thyself. Thy record is not true. Though I bear record of myself, yet my record is true. For I know whence I came and whither I go, but ye cannot tell whence I come and whither I go. Ye judge after the flesh. I judge no man.
And yet if I judge, my judgment is true, for I am not alone, but I and the Father that sent me. It is also written in your law that the testimony of two men is true. I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me. Where is thy Father? Ye neither know me nor my Father. If ye had known me, ye should have known my Father also. I go my way, and ye shall seek me, and shall die in your sins. Whither I go, ye cannot come. Ye are from beneath. I am from above. Ye are of this world. I am not of this world. I said therefore unto you that ye shall die in your sins. For if you believe not that I am he, ye shall die in your sins. Who art thou? Even the same that I said unto you from the beginning. I have many things to say and to judge of you, but he that sent me is true. And I speak to the world those things which I have heard of him. When ye have lifted up the Son of Man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself. But as my Father hath taught me, do always those things that please him. And if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou? Can you imagine how scared or frightened you would be if on the day of judgment Jesus said to you the following words: My word does not live among you. Jesus came into this world as a baby in the womb of Mother Mary. On the day of his birth in Bethlehem, there was no room for him. There was no home. There was no room for the Word of God. Let us reflect for a few moments on the following question. Do you have a Bible at home? If yes, does it lie on the table unopened? Or do you spend some time in your life reading it, understanding the Word of God, and applying it in everything that you do? In today's world, there are too many voices, too many distractions. That it is easy to get confused and lost. We can't hear the voice of God calling out to us. We are not able to understand.
His voice is the true voice, the voice of truth. But how can we hear it? Only if we become familiar with it by reading the Word of God every day in our lives. And applying it in whatever we do. Dear God, we pray to you to open our hearts wide, and the truth shall set you free. I am the light of the world. Ao संसाराचो उजवाड. The light always illumines things, brings freshness. काळोखाक नपयत करता, dispels the darkness that we have of doubts, the darknesses of animosity, दुबाव, आमचे भितर जे रिगतात काळोखाचे कोरण्यो करूंक. जायते फावटी दुसऱ्यो वस्तू आमच्या मनांत आमी रिगोवन आमचो भावार्थ आलोयता त्यो वस्तू करता. काळोखांत आमी जियेवंक सोदता. People always want to be in dark because they can do unwanted things. But the light destroys all the acts of darkness. उजवाड जेजू तूं
It is you who dispels all that is darkness in us. म्हज्या जिवितांत हांव जेन्ना दुबावतां, पयले सुवातेर म्हज्या भावार्थाचेर हांव दुबावतां. Is my faith deeper? Is my trust in you just a shallow thing, or is it with a deep and trusting belief that I come here? Do I trust that I am sitting in front of you? I know there are moments when I feel, where is God? Where is Jesus? Where is the Holy Spirit? Where are the saints? There are moments when doubts overlap my faith. Vanity of vanity, all is vanity, that's what I feel. And I'm led astray from you, Lord. I feel sometimes, what is it that I'm living for? No enthusiasm, no enjoyment of life, the same routine, the same way of greeting one another. But you promised me that you are the light. And when the light glitters, it brings joy in each and every moment of my life. When your light sparkles, it brings new shoots of enthusiasm, of generosity, of helping, of reaching out, of being good to others. Moments of laziness, moments of despair, moments of doubts are all washed away. तुजो उजवाड म्हज्या जिवितांत उदीक रोंग हाडटा. सुर्या जेन्ना उजवाडटा ताची किरणां म्हज्या जिवितांत उदीक फळादीक म्हजें जिवीत कोत्ता देखून किरीत भाशेन तुका दिनवासता हांव जेजू. दुबावता हांव. जायते फावटी म्हाका वाज येता. सगळेंच म्हाका उदीक आनी उदीक ह्या संवसारांत एन्जॉयमेंट करूंक दिसता. पूण तुजे मुखार आयले म्हणटूच शांतताय म्हाका मेळटा. म्हजें जिवीत जें उचांबडयत आसा तें सगळें शांत जाता. म्हज्या जिवितांत तोंडाय येता. शितोड वारो कसो म्हज्या जिवितांत म्हाका दिसता. I feel the calmness. I feel as if someone is sitting by my side. I feel that you are there, even though I doubt, even though I have the animosity, even though I have the unbelief, yet you keep my spirits high. Thank you, Jesus. I don't know what words to say, what words to utter, what words to put in, but I just want to say that you are really the light that brightens up my day. You are the light that makes my life filled with joy. You are the light that gives me enthusiasm.
You are the light that takes away all my sinful ways. Frustrating brother, see how he's trying to light his own candle some other way. See how your sister, she's picked up and tried to still holds a candle without the flame. Carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all. We try to make our own truths, our subjective truths that depend on what makes us comfortable. We choose to believe whatever is nice and lovely, and whatever is difficult, we leave out. We are ashamed of the light. We are ashamed of your light. Because when we are in your light, we see how weak we are. And so we do not step out. We do not let your light in. Lord, yet, with your great power, you shine through those curtains, through those thick curtains that we have covered our windows with. But when your bright light hits our eyes, we are blinded and we close them shut again quickly. We can't bear to see your light because we are ashamed. We are ashamed of our sins. Lord, I ask you to keep shining through this darkness that we have created and to enlighten it with your power. Lord, shine your brightness on our sins so that we may recognize our faults. Give us the grace to humble ourselves before your glory, to accept your truth, even the parts that are difficult to accept. Help us to leave aside what we think is our wisdom, but to rely on your wisdom. Help us to search for your light, to long for it. And to be satisfied when we see it and not go looking anywhere else.
Run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle, hold on to see it. Take your candle, go light the world. Take your candle, go light the world. उजवाड हाडूंक तुका विचून काडला. You have been chosen. Yes, you have been chosen to bring the light to the world, to bring the light to your family, to bring light to your own personal life. तुम्ही संसाराचो उजवाड, तुम्ही संसाराचे मीठ. Are you ready? Are you willing? तू तयार आसाय? तुका खुशी आसा जेजूचो उजवाड जावं? जेजूचो उजवाड जावं ताचें उतर आयक. जेजूचो उजवाड जावं ताच्या उतरा प्रमाणे चल. जेजूचो उजवाड जावं काळोखाक भिये नाका. जेजूचो उजवाड जावं तूंच जेजू जाव. Carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle, hold on to see it. Take your candle, go light the world. Take your candle, go light the world. Take your candle, go light the world. जेजूचेर ह्या वेळार तुजी नदर दवर. ताचो उजवाड घे. Let us be filled with the light of Christ. जेजूच्या उजवाडान आमचें जिवीत ह्या वेळार भरून घेवया. ताचे कृपेचो उजवाड ह्या वेळार तुजेर घे. जेजूचो उजवाड जावंक पातोक सोड. जेजूचो उजवाड जावंक पातकाच्या काळोखाक ना म्हण. जेजूचो उजवाड जावंक जो काळोख पातकाचो भितर रिगला तो भायर काड. जेजूचो उजवाड जावंक उक्तो जाव. Be his light, be open. Let the darkness of sin die out. Throw it out. Choose to throw out the darkness of sin. पातकाचें चादर जें गुटलावन दवरलां तें ह्या वेळार पिंजून उडय. जेजू तुजेर आपलो आशीर्वाद घालता. He's blessing you with his grace. Open your hands.
ताचे मुखार तुझे हात उक्ते दवर. तुझी नदर ह्या वेळार जेजूचेर आसूं दी. भोव पवित्र साक्रामेंतान जेजू हाजीर जावन सगलो पातकाचो काडूक ह्या वेळार तुजे भितरलो तोडून उडोवंक सोदता. Surrender to him. Be open. Let him do his work with you. खरेपणी ह्या वेळार तुका जेजूच्या हातान घाल. बेस्तो वयल्या वयर न्हय, काळजान तावन माग जेजू लागीं. लॉर्ड, हियर आय एम. Here I am, Lord, according to your will. Take out all the darkness of sin in me. All to Jesus I surrender. All to him I freely give. I will ever love and trust him. In his presence daily live. I surrender. I surrender, Jesus. I surrender all of me. I surrender. I surrender all the darkness of my life. To The darkness of sins, the darkness of life, I surrender. the darkness of wrong things that I'm doing, I surrender. the darkness of wrong habits, the darkness of the pride that I have within me, the darkness of ego that I have within me. Oh Lord Jesus, I surrender my life to you. I surrender all the darkness to you. I surrender all. I surrender all to